मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम झाला असा 10:30. आता व्लॉग स्टार्ट करता. जस्ट उठलेलो इश्वी 9 आता न्हिदला. त्या घातला आम्ही जुलान घातला आणि सगळे कपडे काढले. हांवें सुकले आहेत बरे कपडे. सो ह्या पळय सगळे कपडे काढले. आता फोल्ड करपाचे आसा. आणि आयज सकाळी कालच्या मातशें न्ही 2 दीस पावस पडटा सांजेच. आणि हे सकाळी बरो वत पडलेले कडक वत पडले. मागीर पळयत जाल्यार 10 सुमार व्हडलो पावस येयलो. आनी तुमकां दाखयता भायले बरें दिसता. हो उठटा मदीं मदीं एका हालयता. एक मिनट जस्ट आत्तां ताका हालोवन येयलें हांव. मदीं मदीं उठटा. तुमकां कालच्या व्लॉगान सांगलेलें न्ही हांवें. आतां तो पाळण्या सारको न्हिदना. इफ ताका बांदलें सुद्दां न्ही न्हिदना. सो चित्तालें खंय हांगाच खंय तरी झुला बांदया म्हणून. हांगाच झुला बांदपाक जायना. ताका आतां खिळो मारचे पडटले. मागीर ते स्टँड आहा ते स्टँड लावचे पडटले. तो शिवाताक न्ही खिळो मारपाक बी आवडना ताका लागून तो लायतले खंय ते चित्ता हांव. इफ हांगा लायल्यार बरें पडटा म्हाका. कित्याक आतां न्हिदना तो पाळण्यार. सो ताका लागून चित्ता आतां खंय ते लावपाचें. हांगासर ताका स्टँड आहा ऑलरेडी. फक्त ड्रील मारपाची आनी स्टँड लावन ताका हें करपाचें झुला घालपाचें. आतां पळयता कितें करपाचें तें. सो तो आतां थोडे दीस ते पाळणे काडून दवरपाचें जालें तें आतां. ओके. आनी भायर बरें वत पडला. काळोखूय जाला. केन्ना पावस येतलो खबर ना. थंय पळयात अशें सद्या हें आसा. कडक वत पडला. आनी हें आमचें न्ही हें तें ब्रह्मकमळचें झाड झाड न्ही. म्हाका दिसता 2 वर्सां फाटीं जाल्लेलें ब्रह्मकमळ फूल. पण जावकूच ना. आनी मागीर जावकूच ना. 2 फूल जाल्लेले. आनी आतां ताका हांगासर न्ही अशें न्यू हें येयला पानां येयला. बरें दिसता. हें पळय. आनी बरें कडक वत पडला. आनी तेवटेन पळय कितलें काळोख जाला. कडक सामकें. आनी ते नापतोलाचें ऑर्डर केल्लेलें पळय ते लाकूड कशें ते उदकान दवरून जावकूच ना. लास्टार मम्मीनी एक ते मातीन लायला. जावचें ना तें. बेश्टेच तें जावकूच ना. हें न्ही हें बेश्टें दुसरें झाड. हेका मम्मी म्हणटा सायडांतल्यान येतलें खंय पानां. कांय ना. हें पळयात. टीव्ही दाखयता जाता म्हणून. पण हाडून कांय फायदो ना. ते 400 रुपया गेले म्हाजे उदकान. ओके. सो चला आयज ब्रेकफास्ट केलेले पोळे. कालचें पीठ आसलेलें पीठ तेच वयर चीज शेजवान सॉस कांदे गाजर बी घालून खालें आयज. जालें आयचें काम. सोंपलें पीठ. काल रातचें सुंगटाचें हुमण आसलेलें न्ही तेज्या वांगडा पोळे खाले. खूब बरें आतां. ओके. सो चला हें कपडे बी फोल्ड करता. इशू न्हिदला आनी 1 वरान तो उठटलो. तो 1 वरान उठच्या पयलीं न्ही मातशें बारीक बारीक काम करूंक जाय. कपडे घातले रातचे मशिनान ते सुकोवंक जाय. सगळे वयले हांवें खाली केले. सगळे सुकलेले कपडे सगळे काडले हांवें. ओके. सो मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. ओके चला. सो आयज हांव मातशें क्लीन करता. म्हणजे कितें नाका तें सामान सगळें उडयता. आमच्या घरांत सामान इतलें भरला जागो ना दवरपाक. सो म्हणटा मातशें क्लीन करया म्हटलें. सो आयज हें सेक्शन मातशें क्लीन करता. कितें नाका तें उडयता. आनी हांगा सगळे पेंट डबो बिबो काय यूज करना काय ना. आतां ह्या घरा येवन कितले वर्स जाले आहा तशें आहाय डबो दवरून कितें करपाचें. उडोवपाचें हें सगळें उडोवपाचें. आनी हांगासर आयदनां दवरला. कुकर बिकर हें कुकर बिकर न्ही सगळें पिड्ड्यार जाला. सो एक दीस हें सगळें कुकर बी व्हरूंक जाय. आनी तें आयदनां शॉप आहा थंय व्हरून दिवंक जाय. सो तेजो परवरी एक कवळेकर आडान एक शॉप आहा. ती म्हणटाली केन्ना कसलें कितें आयदन बीन यूज जायना पिड्ड्यार जाला घेवन यो. ती पयशे दिना. तेच्या बद्दल तूं कितें आयदन घेवपाचें. कितें कडाई बिडाई कितें घेवपाचें. सद्या सगळें काडून दवरला सायडीन. हें सगळें न्ही कुकर न्ही पिड्ड्यार जाला कळ्ळें न्ही. तो काडून दवरला सायडीन. जेन्ना शिव टायम आसल्यार वचून दिवन येता. एटलीस्ट तेका मातशें खाली जातलें. की सांगू तुका इतलें सामान भरला. सगळें प्लास्टीक डबो बिबो हेंच सगळें आमच्या घरान. सो म्हटलें आयज मातशें बसून करया म्हटलें क्लीन. नाल्यार तें काम तशें उरता. सो हें सगळें करूंक येता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो जालें म्हाजें पळय. आतां इतलें न्ही स्पेस मेळ्ळें. हें उडय आई. सो हें सगळें डबो उडयता. आनी म्हाका 2 दिया मेळ्ळे. हें न्ही उदकान दवरपाचें. उदकान दवरलें की न्ही ऑन जाता. सो सगळें काडून दवरलां हांवें. जालें. ती आयज आयली हावज हेल्पर मातशें बेगिना येयली आयज. मागीर काम जालें. तो आयज न्ही वाल सगळे काडले. आयज वाल आनी दाळ घालून करी करता. आयज हाय म्हण. हय आयज सो आईक जाय तिसरें. आई वाट पळयताली तिसरें घालून वाल करया म्हणून. सो म्हणटा दाळ घालून कर म्हटलें. बरें पडटा दाळ घालून केल्यार मातशें बरें लागता. बरें लसणाचें फोण्ण मारूंक जाय. आयज हें करी करतलें. आनी बिन्स आहा बिन्स भाजी. इतलेच मेन्यू आयज. कांय स्पेशल नाही. फ्राय बी काय ना न्ही गे. बटाट नाका. वांगी बिंगी काय ना. ओके चला ती आयली ती काम करता फटाफट. उठोंक ना अजून.
चितलें की हांव शावर घेवन येवया म्हणून मागीर तो उठले काम जायना मागीर ओके मेळटा तुमकां मागीर. सो जस्ट आत्तां उठलो न्हू ऋषवीक आयज बरो न्हिदलो 2 वरां न्हू आतां न्हावया. सो तो न्हिदलो न्ही म्हणून हांव गेलें शावर घेवन येयलें सारकी गरमी जावपा लागलें. हांव केन्ना न्ही ताका न्हाळून जालें की मागीर हांव शावर घेता. सो आयज म्हटलें शावर घेवन येवया आनी बेश्टे सिंपलशे कपडे घातले कित्याक आतां तेल पुसूंक जाय न्ही ताका लागून. सो जस्ट उठलो आतां ताका मेडिसीन बीन घातलें फीट केलें न्हू रे. आतां बुश्य करया न्हू रे आं कितें एक 1 आवर तरी न्हिदतालो उठतालो. आयज खबर ना बरो न्हिदलो म्हणून हांव न्हांवून येयलें म्हणून हांवें सिंपलशें हें घातलां की तेल ताका पुसूंक जाय. सगळें ओलें जाता न्ही न्हाताना बी सगळे कपडे ओले जाता म्हाजे. सो जालें म्हाजें कितें आसता ओके जस्ट ताका तेल पुसता न्हांवूंक घालता. सो इश्वी उठलो म्हटलें ताका आतां तेल पुसता सगळें काडून दवरला कपडे बीन तेल पुसून मागीर बरें न्हिदतालो तो जालो. आयज मातसो बेगिना म्हणजे 2 वरां उठला आयज बरो न्हिदलो तो आयज. तो जस्ट ताका न्हाळयलें आतां ताका येयलो न्हीद तो शिव येयलो तो पळय. सो काल पयर न्ही शिवाचो फ्रेंड येयल्लो अमय म्हणून तो बेबीच्या नेम सेरेमनी येवूं नासलेलो. तेंचे कोण तरी एक्सपायर्ड जाले म्हणून तेमी काल येयल्ली. तो बाबू गिफ्ट हाडला दाखयता तुमकां. बरें तेणें हें दिलां कुर्ता टायप अशें दिलां. सो व्हडलें आहा तें मागीर ताका यूज करूंक बरें आहा. हें पळय खूब आवडलें म्हाका. सो सद्या ताका जावचें ना आतां सो मागीर घालपाचें तशें दवरलें हांवें 1 इयर. हय हें पळय बरें व्हडलें आहा बरें आहलें व्हडले दिले ते कित्याक धाकटे कपडे खूब आहा. आनी हें आनी खरें सांग तुमकां आमच्या युट्यूब फॅमिलीन इतले कपडे दिला सांगता निशिनाथ म्हाका सांगपाक हें जायना. खरेंच आमी आजून पर्यंत बाबू कपडे हाडूंक ना निशिनाथ. जस्ट स्टार्टींग बॉर्न जाल्लो पळय तेन्ना एक 4 कपडे डेली वेअर घालपाक आनी स्टार्टींग आमी शॉपिंग केलें तितलेच. बाकी सगळे कपडे जितले आतां तो घालता पळय तो सगळे आमच्या युट्यूब फॅमिलीन दिल्ले आनी जे फंक्शनाक मेळ्ळे तेच कित्याक आनी हें कितें तें आनी कपडे आहा ते बॉक्सान घालून दवरला ते ताका न्ही 1 इयर पर्यंत कपडे हाडपाची गरज नाशिना 1 इयर पर्यंत. सो तितून न्ही सगळे व्हडले कपडे आहा म्हणजे 7 मंथ 8 मंथ तेन्नाचे कपडे आनी हे आतां ब्लू कलर म्हाजे कबड आहा धाकटेशे तितून सगळेचे डेली वेअर. सो सद्या पर्यंत खरें सांगता तुमकां सगळें आमकां युट्यूब फॅमिलीन आनी स्टार्टींग दिल्ले ते युट्यूब फॅमिलीन सगळें भरपूर दिलां. सो आनी मागीर फंक्शनाक थोडे दिलेले. सो सद्या आमी कांयच कपडे हाडूंक ना. खरें सांगता तुमकां की दिला न्ही आमकां युट्यूब फॅमिली लोकांनी दिला न्ही कितें जावं तेंच्यांनी पयशे खर्च करून आमकां हाडून दिला आमच्या बाबूक. सो आमी तेच कपडे ताका घालता. सो मागीर पळोवया खंय कपडे घालून जावं न्ही मागीर ते हाडपाचे न्हू रे. सगळे युट्यूब फॅमिलीन दिला आमकां. हे पळयात हय हय कितें सांगू लकी तो खरेंच तो मागीर ऋत्वीक भरपूर कपडे पयलीं आमकां इतलें नासलेले आमी धाकटे आसतना जुनार आतां आमच्या भुरगे कांय कमी ना हय का न्ही. सो दाखय तुमकां गिफ्ट आनी कितें दिलें तें शिव पळयता करून कशें आहा तें बांदपाचें तें कपडो सायडीन तें दोरो ना बांदपाचें तें ताका ना दोरो ताका दोरो आहा पळय आं आनी ताका मदीं न्हिदोवपाचें शिवनाथ पळय पळय हें न्ही दिलां आनी मदीं ताका अशें न्हिदोवपाचें कित्याक सायडीन बी तो पडचो ना बीन बेडार बी ओके आहा पळय अशें आं आनी तें सगळें बांदपाचें ताका शिवनाथ. सो हांव पळय अशें तो एक्चुली न्ही हें अशें दवरप न्ही आं. आतां आमच्या घरांत ते लाकडाचे पाळणे आसता पळय लाकडाचे ते व्हडले ते लाकडाचे घाल ताका व्हडले लाकडाचे पाळणे आसता पळय ताका घालप ते कळ्ळें न्ही. कित्याक लाकडाक ते टाय करपाचे कित्याक भुरगे बीन न्ही अशे भायर बी येयना म्हणजे उबे रावना पांय बीन घुसयना तितून हात बीन ताका लागून. सो तुमी आमी आतां जस्ट व्हिडिओ पळयले सो आमकां हें आतां पाळणे घालूंक मेळना. आमचे पाळणे अशें आहा न्ही थोडेशे लाकडाचे आसता पळय ते आनी सायडान अशें लायन हें आसता हें स्टीक कशें सो ताका यूज ते. सो आतां हांव हेच दवरतलें की म्हाका हें बरें आहा कित्याक तो बेडार बीन घातलो न्ही बरो खेळटा जमनी तितलो बरो खेळना. घाल तशें नात पळयता हांव आमगे लाकडाचे पाळणे खंय आहा लाकडाच्या पाळण्याक बरें यूज ते बांदपाचे घाल ताका ओके बेस्ट व्हेरी गुड आतां टेन्शन ना मरे आतां घालतलो ताका हांव न्ही ना असो 10 मिनटां खेळटलो मागीर न्हिदतलो हे पळयात बरें आहा कितें सो आजून तूं पलटी बी मारना ताका लागून आतां मातशें बरें आहा. पण ते लाकडाचे पाळणे आसता ताका बरें आहा अशें बांदपाचें ताका न्ही वयर थ्रेड आहा पळय हांगासर अशें बांदपाक. सो आमकां हात यूज करया. सो एक्चुली हें आहा पळय अशें यूज करप ना त्या ते पाळणे आसता पळय ताका बांदूंक जाय सायडीन
ओके दाखयता तुमकां जे फोटो म्हाका दिसले फोटो गुगलान त्या सायडीन तुमकां पोस्ट करता आं पळयात तुमी कितें शिंकता आई खंय इश्यू खंय गेला खंय थंय रावला आनी इश्यूय खंय आसा खंय पाळण्याक घातला खंय आमी हांगा घातला म्हटलें तिका थंयच्यान दिसूंक ना ही पळय बस तूं हांगासरूच बरें हा बुटीर भितर घातला बरें आसा ओके कितें कितें येता आतां सांगू तुमकां शी आमी असले बिसले पळोवंकूच ना केन्ना न्हू रे हय खेळ तूं आरामात सो शिताक दवरला जस्ट दाखयलें तुमकां आयज वाल घालून दाळ करी केला म्हजे ऑल टायम फेवरेट आनी बिन्स भाजी केला आयज कांयच ना व्हडलेशें स्पेशल सिंपलशें जेवण आनी शीत दवरला मागीर पापड करतलें सो तुमकां हांवें तें हें दाखयल्लें पळय हांवें साडी जे हांवें रेडीमेड साडी ऑर्डर केल्लेले सो ताका कपडो आसा ब्लावजाक सो हांव ते ब्लावज शिवचें ना कित्याक तो कपडो सामको लो आसा लो क्वॉलिटी आसा आनी ते शिवपाक सुद्दां दिले न्ही 1-2 दिसान ते पिड्डे जातले म्हणजे इतले कपडो बरो ना आनी हांगा शिवपाक न्ही जेजे कडेन हांव दिता पळय तो 600-700 हे घेता एक ब्लावज शिवपाक सो हांवें न्ही म्हाका एक बरेंशें एमेझॉनान न्हू हें एक म्हाका दिसता एक इंस्टाग्रामार एक पेज येयल्ली तितून हांवें म्हाका एक दिसलें हें रेडीमेड ब्लावज इलास्टीक ओके ब्लॅक कलर कित्याक तो साडीक न्ही ब्लावज दिला ब्लॅक कलर सो हांवें ब्लॅक कलर एक ब्लावज ऑर्डर केला इलास्टिका सामको बेस्ट येयला 300 रुपया आनी फुडें ताका चेन ना घालूंक पयलीं सारकी परफेक्ट आहा इलास्टीक न्ही कोणें घालप तें मोठे लोकांनी कोणें घालप सो हांवें ताका वॉश केलें म्हाका तुमकां दाखोवपाक याद ना म्हाका ताका वॉश करून दवरला हांवें आतां सुकोवंक जाय सो हें पळयात अशें आसा फुडें ताका अशें जीप आसा आनी ब्लावज बेस्ट आसा सारकें जाता म्हाका ओके आनी इलास्टीक सारकें एक हें पळय अशें आसा सो बेस्ट आहा ताका जस्ट ताका धुवन घातलें हातीनूच ताका आतां सुकोवंक जाय आतां तुमकां दाखोवया म्हटलें आनी ब्लॅक कलर खंयच्याय साडीक वयता हें सो जस्ट आत्तां येयलें वॉश केलें ताका ओके सो आनी कांय ना इतलेंच आयच्या खातीर जस्ट बारीकसो ब्लॉग व्हिडिओ कशें आसतले कमेंट करात आवडलो जाल्यार लायक करात ना आवडलो जाल्यार डिसलायक करात कांय प्रॉब्लेम ना ओके तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर